भेटयता पातकांची सौम्या मिरता व्हडा मोनान तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सजावन आसा तुझ्या आदाराचेर सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता कलत्या काळजान मंदिरा तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सौम्या मिरता व्हडा मोनान तुका लब्धता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. कालत्या काळजान देवा मुखार आमी आयल्या आनी हा चड करून भगेवन जेरोम हाचें स्मरण आमी करता. भगेवन जेरोम बायबलाच्या तर्जुम्यांत व्हडलो काम केल्लो व्हडलो एक शिकपी मनीस. ताणें शिकयल्लें ताणें बरयल्लें आमकां उपकारा पडोवन दी आनी ताणें सांगिल्लें बरी आमी देवाच्या मोगान वाडोवंक आमकां आदार दिवन दी. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवनच्याक आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वोदयदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनात चिंतून तुला विसारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां सांबाळीक सगळ्या देवतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वोदयदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर. सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा भगेवन जरमाक तुज्या याजकाक पवित्र पुस्तकाची गोडसाण तुवें साकोंक दिली आनी ह्या तुज्या उतराचो खतखतीत मोग ताच्या काळजान पेटयलोय. हेंच तुजें उतर जावन आमच्या भुकेल्या आत्म्याक शुभम पोषण आनी ताणेल्या काळजाक जिवें उदक. आमचे जिणेच्या रस्त्याक परजळीत उजवाड. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. झेकरिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें म्हजे दोळे उबारले आनी म्हाका एक दर्शन दिसलें. आपल्या हातान मेजपाचें सूत घेवन एक मनीस आसलो. हांवें ताका विचारलें, तूं खंय वेताय? ताणें म्हळें, हांव जेरुसलेमाचें माप घेवंक वेतां. तें कितलें रूण आनी लांब आसा तें पळोवंक वेतां. तेन्ना म्हजे लागीं उलयतलो तो दूत फुडें सरलो आनी ताका मेळोवंक दुसरो एक दूत आयलो. ताणें म्हाका म्हळें, धांव आनी त्या तरणाट्याक अशें सांग, जेरुसलेमाक पागोर आसचें न्ही, कित्याक ताचे भितर मनशां आनी गोरवां व्हड संख्येन आसतलीं. हांव सातलो ताचे भोंवती एक उज्याचो पागोर, उलयता तो सर्वेस्पो
आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. सियोनाचे दुवे गायन कर आनी संतोश बरी जा, कित्याक तुजे मदें वस्ती करूंक हांव येतां, उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पराशी येतलीं, तीं ताची परजा जातलीं आनी हांव तुजे मदें वस्ती करतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जसो गवळी आपल्या हिडांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जसो गवळी आपल्या हिणांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. जनांगनो सर्वेस्पराचें उतार आयकून घेया. पयशिल्ल्या कारावळी गांवांनी तें परगट करा. इस्रायलाक दुस्पट लायलेलो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिणांक सांबाळटा तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणटा. जसो गवळी आपल्या हिणांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवून आसलेल्याच्या हातांत तो ताका बाचाव केलो. तीं सगळीं येतलीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिले उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जसो गवळी आपल्या हिणांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. तेन्ना युवक ही आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत कुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलो. तांणी आपली कंदूक सांडून आनंद बरी जायशें तांकां बुजयतलो. जसो गवळी आपल्या हिणांक तसो सर्वेस्पोर आमकां सांबाळटा. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू करतालो तें सगळें पळोवन सगळो लोक अजाप जायत आयलो. तो जेजून आपल्या आशिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतींत बरें खंचो. मनशा पुताक बेगीनच धर्न लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोवन आसलो जाल्ल्यान तें तांचे मतीक गेलें ना. तरी पूण ह्या विशयांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचें उतर. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, पयसबेच्या भोव उत्तम शिकोंदरां पैकी एकलो जावन आसा सांत जेरोम. तो 4th-5व्या शतमानाचो तरणाटपणायेर घरसर वनवासी जावन गेलो. मग्नांत आनी देवाच्या मोगांत ताणें ताचें जिवीत करशिल्लें. पूण थोड्याच वेळान थोड्याच वर्सांनी तें सोड तो इटेलीक शिकोवंक गेलो. भोव उत्तम भुरगो तो जावन आशिल्लो आनी भोव चड क्रिस्तांव दोतोवन बायबला विशयी तो शिकलो. आनी थोड्या वर्सांनी ताच्या हट्टान म्हणल्या बरी ग्रीकांतावन बायबल ताणें पयलो लातीन भाशेक तर्जुमो केलो. पवित्र सभेंत आमी आमच्या तरणाटपणार पयत पुस्तकाक आमी तितलें वाचिनातिल्ल्यान सकट भासांनी बायबल तर्जुमो जावन नातुल्लो. पूण प्रोटेस्टंटचो फोर्स चड आसलो. ते चड आनी चड
बायबलाचेर मात्र तांची शिकोवन दवरतले आनी इगर्ज मातेच्या लिसावाक बोड चड मोल दिनातले. पूण दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत कथोलीक पवित्र सभेंत आमचो मोग, आमचें धन, आमचें काळीज पवित्र पुस्तकाचेर सोडून वता आनी एका रितीन थोडी आमी अर्दें शिकता आनी अर्दें सोडटा. आज सगळे शिकपी जाल्यात. सकडी वॉट्सॅपान आनी कितें तातूंत विविध रितींनी अर्द्यो अर्द्यो संगती पवित्र पुस्तका विशयी शिकतात. थोडें सत जावंक पुरो या थोडें नांव जावंक पुरो. आनी पवित्र पुस्तकाचें लिसांव बऱ्या तरांनी येवंक 2009 वर्सा पाप साहेबान एक सिनड स्टार्ट केली आनी ती सिनड काबार जातच 2010 वर्सांचेर ताणें एक अपोस्टॉलीक एक्झॉर्टेशन, एक सिनड जाल्या उपरांत पाप साहेबान बरोवनचे संदेश ताका अपोस्टॉलीक एक्झॉर्टेशन म्हणटात इंग्लिशान, तें ताणें बरयलें. सांत जेरोमान सांगिल्लें आसा, इग्नरन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स इज द इग्नरन्स ऑफ क्रायस्ट. आनी तें सत मतीन दवरून आनी एक सत सांगलें की ओन्ली इट इज नॉट द खाली तो बरयल्लो शब्द न्हय, आमकां देवाचो शब्द बायबल मात्र न्हय, ताचे वरवीं वर्तें जेजू नीज जावन देवाचो शब्द. आनी ताणें तें बरयल्या अपोस्टॉलीक एक्झॉर्टेशन verbum domini or the word of the Lord. ताणें 7 रितींनी आमी उण्यान 7 रितींनी देवाचो शब्द म्हणटाना कितें समजता. आमी सबार पावटी बायबल मात्र देवाचो शब्द म्हणटा. ताणें उण्यान उणे 7 विविध अर्थ दिल्यात. प्रथम जावन आमी देवाचो शब्द म्हणटाना देवाचो पूत जेजू देवाचो शब्द, द इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड, eternal son of the Father. He is the word of God. Second, he is born of the Virgin Mother, Virgin Mary. He is the word of God. He is proclaimed by the prophets and taught by the apostles. आणि एक संगत पाप साहेब या दस्तावेजांत बरयता की सगळो होल क्रिएशन is the word of God. सगळो संसार, सगळ्यो वस्तू, आमचे माईक आणि स्टँड आणि आमचे बूक आणि तुमचे बांक पुरा, everything is the word of God. Everything has to tell us something, give the message of God to us. That is why Christianity is not a religion of the book, but it is the religion of a person. आमी खाली बुकान कितें शिकलें म्हूण समजोवचें न्ही, आमकां तो जेजू कितें जावन आसा तो आमकां देवाचो शब्द जाता. ताच्या उपरांत तो सांगता अपोस्तलान शिकयल्लो भावार्थ आमकां देवाचो शब्द जावन आसा. आनी इगर्ज माता कितें आमकां शिकयता तोय आमकां देवाचो शब्द जावन आसा. आनी निमाणे 7व्या जाग्यार बायबलाक पवित्र पुस्तकाक पाप साहेब देवाचो शब्द म्हूण नांव दिता. Verbum Domini number 7 for the brothers. So आमी खाली बायबलाक मात्र देवाचो शब्द म्हणचे न्हय, तो देवाचो शब्दाचो वांटो, देवान आमकां कितें केलें तें दाखोवन दिल्ली वाट. पूण आमी प्रप्रथम जावन खाली बायबलाक मात्र, पवित्र पुस्तकाक मात्र
देवाचो शब्द म्हणचे न्हय. देवाचो शब्द ससनाक बापा सांगी आसलो देवाचो पूत अंकार मर्येंतान जल्मलो, प्रोफेता मुखार उगडापेन गेल्लो, अपोस्तलांनी शिकयल्लो, इगर्ज मातेन शिकोवचें आनी आज आमी ताका हो सर मान आमी दिता. आनी ह्या शब्दाक आयकूंक सो त्या देखून पाप साहेब म्हणालो Christianity is not a religion of a book. Christianity is the religion of the Word of God. Not the book Word of God. It is the Word of God eternally with the Father. And so आमी ससनाच्या देवा सांगता सदांच जियोवचें जावन आसा. आमी नीज जावन देवाच्या मोगांत देवाच्या भावार्थांत आमी जियोवचें. देखून verbum Dei verbum dogmatic constitution the scriptures of Vatican II तुमकां समजना जाल्यार ब्रदराक समजता. Our faith is dependent on God who reveals. देवान कितें सांगून दिलां ताचेर न्ही, पूण देव कितें जावन आसा तें जावन आसा आमच्या भावार्थाचें सत. आनी हें सत तें इतलें आंतरीक आनी भितरलें की आमी फकत मौनपणान मात्र समजूंक साध्य जाता. आमी कितलें समजता म्हणल्यार तें होंदोन ना. आमी कितलें आमचें सगळी समजणी सोडून देवाच्या हाताकार रावता. त्या देखून आमी बायबल वाचिना शिकना म्हणून न्हय, आमकां मेळचें निमाणें थंय बायबलांत. पूण हे बायबल वाचून आमी इल्लेशे मुखार वचून त्या देवा थंय आमी एकवटून आसात. फाटल्या दिसांनी मायकल म्हणलो जेजून पापसाहेबान बरयल्लें नवें पत्र आशेवन अतिरेकतलो देसिदेरावी. त्या पत्रांत ते पापसाहेब परत परत म्हणटा आमचे लितुर्जींत आमी चड आनी चड मौनपण सांबाळीत जाय. आमी मस्तुकांतरां म्हणटा आमी वस्तू करता इशीन तिशीन येता, पूण आमी एक सदांच आमच्या मोतीन दवरी जाय. आमी सक्कडी खर नासतना आमच्या काळजा भितर जेजू थंय बसून आशिल्लें आमचें मौनपण आसाच. निमाणो एक शब्द संत क्रिस्ताचो सांजो हांव अशें म्हणटा. The Father spoke one word. The Father spoke one word. And that word is His Son. देवान उलोवचो एकूच शब्द जेजू. तो जेजू देवाचो पूत. And this word eternally speaks in silence. जेजू आमचे थंय मौनपणी उलयता, आमच्या आवाजान न्हय. आमी कितले मौन जाता तितले मात्र आमकां जेजूक आयकूंक साध्य जाता. And in silence must it be heard by the soul. The Father spoke one word. The word was His Son. And He speaks this word eternally in silence. And in silence must it be heard by the soul. मोगाच्यानो आमी बायबल वाचता, मिसाच्या वेळार वाचता, हेरा वेळार वाचता, पूण देवाचो शब्द सदांच आमच्या काळजांत आसा म्हणून आयच्या दिसा आमी सगळ्यांत जल्माचें फेस्त करतना उडास करया आनी त्या सायलंट शब्दा थंय सदांच जियोंक आमी प्रयत्न करया.
든 암치 옵시탕 바파 먼 암치 अर्पितां तुका 든 암치 भेटैतां तुका कानगे ये बापा वानुंडो तुका भेटोंसो Saksamcha kastavavraso Gitu mogamcha kalzaso Kange ye baba मुझ्या भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे भोव वर्त्या देवा आमच्या सिरगींच्या बापा बागेवन जन्माची देख घेवन तुजें उतार काळजांत सांबाळून आनी मोतींत नियाळून सोडुणीची बली तुका भेटोवंक आमी दिसान दीस अदीक आयतीं जायशीं कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जेरोम तुज्या भक्तच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसारांतल्या वैभवान उंचरगिताचे जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंचरगिताचे जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका धीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची केस परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उडसाक करात Vart så god purgatoria. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेकता
बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रथमेचे दीस थारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्ल्यांत ते आमच्या वावमिणीचो कर तांकां आनी तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजळीत म्हाका मोठ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकार मर्ये सांगात देवाच्या मये सांगाते भगवान तुजे तुजो निष्कळपती भगवान धर्मदूत भगवंत जेरोम आनी सर कळ्ळें तुका मारल्यान सगळ्या भक्तां बराबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tjas Jesu orving, tjas Jesu sangata, tjas Jesu tøy. Pavitra आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बाप्पा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सदांच जावं तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडून दिनाका फून वडले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका.
आमेन. प्रार्थूया. ससनाच्या देवा, भगवंत जन्माच्या समारंभ समयर तुझ्या उतराण आनी तुझ्या पुताच्या मासा रक्तान तुवें आमकां बापोय मोगान पोसली. ह्या पोषणा वरवीं तुजें उतर भक्तीक मनान घेवन आनी ताचे प्रमाणे ह्या संवसारांत आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सुटसुडीत कर. आनी अशें ससनाच्या जिविताक आमकां स्पश्टपणी पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडणूक. कार्मेल सायबिणींचे नवें. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाकणतां. आपणाक चारंदस म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवांतच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुडसारून काडटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुडयार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरतीन म्हूण मानून घेतली. गळच्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा देवीक माये, कोण ना तुजे परी बोळे माये कळटले आमकारी. कार्मेलीताच्या आदारा पावम काही दुर्या सुकरा म्हूण परतले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तिर बरोवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमचे सर्गरचो तुजे मुखार जेजू मुखार दवरता. उगडास कर ये बोधायळी अंकुरी मरये, तुज्या आस्त्याक दावलो तुजो आदार मागलो. तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोण कोणी कुमोपणा नासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेच आयकूंक ना. हे पातयेन देर खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या अंकुरीचे अंकुरी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीश तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजी मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले येसूम तुजे सांगाता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉर कुशीचे जेजू. भगवंती मरिदा वशमय उपयांका कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरैन्ये उन्नती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले येसूम तुजे सांगाता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉर कुशीचे जेजू. भगवंती मरिदा वशमय उपयांका कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरैन्ये उन्नती कर. नमान मरिये कृपेन भरलेले येसूम तुजे सांगाता स्त्रियां तूं सदैव आनी सदैव फॉर कुशीचे जेजू. भगवंती मरिदा वशमय उपयांका कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदरैन्ये उन्नती कर. अर्गम प्रार्थन. ये भगवंती मरिये कार्मेल राणये, आमच्या वचून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून दवरलेल्या सर्व उपकारांक अर्गम दिता. वडा पातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नंतीन तुवें राखलां देखून
आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिनू आसता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जीव जिवन प्रार्थना करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुता विश्वासी रावून सर्गेच्या सुखा पावूंक आमकां फाव करून मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Carmel dongra sobce sabini azam somantuka magni amchi gen varge sarga zonde ashirvada Ciniye parva sartana aptun doptun portana ये आमचा आधारा कणबे साराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेसू दये सांगे कुता खुशी ताची करूंक दियादा Carmel dongra sobce सायबीनी आसम सुमांतुका मागणी आमची घेवन वर्गे सर्गा जोंदी आशीर्वादा मुखार पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद आमकां आमच्या देवा आमच्या स्मरणांत बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.